श्री गणेशाय नमः। घाई सगळ्या कन्येवर येते करपाची, बाप्पाच्या एवकारात भोग अडपाची, बाप्पाची मूर्ती घराती घेऊन येऊपाची। 5 दिवस गणपती दरवर्षाप्रमाणे आम्ही साजरो करतात। 15-20 लोकांचा आमचा हे असा सहभाग। आम्ही एकाट्या पद्धतीत नैवेद्य करून 5 दिवस साजरो करतात। बाप्पा आयलो रे पूजे कलायलो गा, गौरी शंकर ताच्या साथीक पुजलो गा, एका वर्सान मेळी ती एकामेका। चौथीच्या निमतान गोड दोड केले गा, बाप्पाक निवेदाक मोदक दाखयले गा, देवाचे प्रासादीक जेवण जेवले गा। आयली रे चवथ आयली, सगळ्याची सगळ्याक धाव धाव झाली, दारां सगळी रंगान रंगयली, बोनेरा तोरणांनी घरां सजली, खोशी दिवपाक बाप्पा घरा। श्री गणेशाय नमः। खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता, आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक, बरे तरेन समाजान आमी वावरुया। खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता, आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक, बरे तरेन समाजान आमी वावरुया। बाप्पा सगळ्यांच्या काळजात बसला रे, सगळ्यांच्यो कृती बसून तो पळयता रे, तेका जाय तशी आमची जीण करूया रे। आयली रे चवथ आयली, सगळ्याची सगळ्याक धाव धाव झाली, दारां सगळी रंगान रंगयली, बोनेरा तोरणांनी घरां सजली, आरास करपाक भाल्ली माटोळी, दारान रंगली सुंदर रांगोळी। आयली रे चवथ आयली, सगळ्याची सगळीकडे धाव धाव झाली, आयली रे चवथ आयली, सगळ्याची सगळ्याक धाव धाव झाली, दारां सगळी रंगान रंगयली, बोनेरा तोरणांनी घरां सजली, आरास करपाक भाल्ली माटोळी, दारान रंगली सुंदर रांगोळी। आयली रे चवथ आयली, सगळ्याची सगळीकडे धाव धाव झाली, ह्या वर्सा 2020 ह्या वर्सा आमकां अशें उगडासा उरतले की ह्या कोविड महामारी सगळ्या जगाचेर जो हल्लो केल्लो आहा, त्या हल्ल्याचेर आतां निवारण करपाक आमकां निमाणे आमच्या गणरायाची मदत घेवची पडली। आनी म्हाका दिसता हे गणरायाच्या ह्या 11 दिसांच्या विसर्जना नंतर ह्या सर्वान जगभर जे कोविडाची महामारी आनी जे चल्लेले आहा ते नश्ट जावपाचे अशी मी गणराया कडेन विनंती करता। तसेच सर्वांना या चतुर्थीच्या निमित्ताने सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता। जय सच्चिदानंद। आयली रे चवथ आयली, सगळ्याची सगळ्याक धाव धाव झाली,